फाटल्या वर्सा लयराई देवीचे जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली। ही सुवात अजून निश्चित करूंक नाशिल्ल्यान देवस्थान समितीन नाराजी उक्तायल्या। फुडाराक एकाद्रे जात्रे वेळार वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती जबाबदार नासतली, अशें देवस्थान समितीन पत्रकार परिशदेत शिटकावणी दिल्या। फाटल्या वर्सा जाल्ल्या लयराई देवीचे जात्रे वेळार शिरगांवां खेटाखेट जावन 6 भाविकांक जीव वगडावपाचो पडिल्लो। अंदूचे जात्रे वेळार कसलीच वायट दुर्घटना घडची न्हय म्हूण PWD वतीन शुक्रारच्यान अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केली। मात 2 ते 3 कडेन अतिक्रमणां मोडले उपरांत ही कारवाय बंद केल्या। धोकादायक अतिक्रमण मात तशेंच आसा, अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें आसा। इस्रायल आणि इराणामदी सुरू आशिल्ल्या गॅर्राक लागून गोंयांत कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला। गोंयांत इस्रायली नागरीक रावता त्या वाठारांत गोंय पुलिसांनी कडक सुरक्षा वाडयल्या। सुरक्षा सुनिश्चित कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर जतनाय घेवपा खातीर गस्त वाडयल्या। महत्वाच्या वाठारांनी सशस्त्र कर्मचारी तैनात केल्या। मुंबईच्या निर्मिक फाउंडेशन आणि आउटकास्ट थिएटर गोय हाच्या जोड पालवान निर्मिल्ले दारियो फो आणि फ्रँका रेमे हांणी बरयल्ले इटालियन नाटकाचे रुपांतर जोधपुरी फायल्स ह्या नाटकाचो प्रयोग सांखळेच्या रवींद्र भवनात जावपाचो आशिल्लो। सरकाराच्या विरोधात हे नाटक आशिल्ल्यान हे नाटक रवींद्र भवन सांखळी प्रशासनाच्या मंडळान रद्द केले। मजगती आमकां हे पटना देखून दोन्ही संस्थेन त्याच दिसाक नाट्य महोत्सव करपाचो निर्णय घेतला। गोयची फामाद आणि लाखांनी भक्तांची श्रद्धा आशिल्ली श्री देवी लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा 21 एप्रिल 2026 सावन सुरू जातली। या जात्रेक लागून भक्तांची व्हड गर्दी आसता आणि भक्तांच्या सुरक्षेची गरज लक्षात दवरून दिवचल उपजिल्हो अधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम नायक हांणी एक खाशेलो आदेश जारी केला। जात्रे वेळार खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन केला। जात्रेचे फाटभुंयेर प्रशासनान खर नेम लायल्यात। लेखी परवानगी नासतना रस्त्यांचेर आनी भौशीक सुवातेर स्टॉल वा तात्पुरती बांदावळ उबारपाक बंदी घाल्या। नेमांक पाळो दिवना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। शिरगावच्या श्री लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर साजरी जावची म्हणून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करतले असो निर्णय शासकीय पावण्यावयल्या बसकेत घेतला। एप्रिल महिन्याचे 21 तारखेक जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवांत धोंड भाविकां वांगडा एक महत्वपूर्ण बसका जाली। उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी प्रवीण परब हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ले हे बसकेक पुलीस अधीक्षक आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी आणि देवस्थान समितीचे पद अधिकारी हजर आशिल्ले। जात्रे वेळार धोंडा सयत समेस्त भाविकांनी शिस्त पाळची।
बार्देशातल्या पिर्णा हांगासरल्या फ्लॅटात रांदचेकुडींतल्या एअर कुलरात स्फोट जावन उजो लागलो. उज्यात एक जाणटी बायल जखमी जाल्या आनी तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. रोखडोच उजो पालपी दळान थंय धांव घेत उजो आटोपान धाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उज्याक लागून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. राज्यभरातल्या बेपत्ता जाल्ल्या व्यक्तींची प्रकरणाचे विश्लेषण करपी गुन्यांव फाट्याच्या इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमाच्या अंतर्गत दुसऱ्या सप्तकात आनीक 10 लोकांचो सोद लायला. फोंड्या, कुडचडे, केपें, पणजी, हंजुणा, मांद्रे आनी वेर्णा हांगच्या प्रकरणांनी तंत्रीक तपास आनी थेट संपर्कांतल्यान सुरक्षीत सांपडले. चडशा प्रकरणांनी वैयक्तीक कारणाक लागून वा व्यक्ती घर सोडून गेल्ल्याचे उक्ताडार आयला. त्याच खातीर अपहरणाचे पुरावे मेळूनात. 2 सप्तकात प्रिझमान वट्ट 18 जाणांचो सोद घेवन प्रभावी कारवाय करपाची छाप निर्माण केल्या, अशी माहिती गुन्यांव शाखा अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. घाट आरती प्रकल्प जाता ते सुवातेचेर आशिल्ल्या मसणभुंयेच्या मुद्द्यावयल्यान फाटल्या कांय दिसांच्यान वाद सुरू आसा. मसणभुंयेचेर हावळ येतली देखून पलतडच्या आखाडो, दिवाडी, वाशी आनी हेर वाठारांतले लोक एकठांय आयल्या. फाटल्या आयतारा ह्या लोकांनी मसणभुंय वाचोवपा खातीर नारव्यां आंदोलन लेगीत केल्लें. उपरांत तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ली मसणभुंय आमची आनी गांवा भायल्या लोकांचो तिचे कडेन संबंद ना अशें म्हणीत नार्वेचो गांव एकठांय आयला. घाट आरती प्रकल्पा खातीर नार्वेचे लोक मुख्यमंत्र्याक लेगीत मेळिल्ले आसात. ढिंगण्या सुर्लातल्या सेजा रिसोर्सेस लिमिटेड कंपनीन 84 कामगारांक जुलय 2025 ह्या वर्सा कामावयल्यान काडिल्ले. हे फाटभुंयेर शेनवारा संबंधितांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली. खंयच्याच कामगाराचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना. तशेंच सेजा कंपनीचे लीज आतां JSW कंपनीन घेतला. पर्यावरण दाखलो मेळटकीच ही कंपनी सुरू जातली. तशेंच सगळ्या कामगारांक बेगीनूच कामाचेर रुजू करतले आनी उरिल्ल्या कामगारांची थकबाकी दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. केपें आवेडे वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गांवांतल्या कॅनलाची अवतिकाय जाल्या. थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी संबंदीत खात्यांक कागाळी लेगीत केल्या. मात अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकार म्हणटा शेतां भाटाक करात, मात त्या पिकावळीक सारकें उदकच मेळना जाल्यार कशें कितें, थळावे जाप मागतात.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपा खातीर दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या बंगल्यार मोर्चा काडिल्लो. ह्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी योगेश गोवेकर, गजानन तिळवे, सुदीप दळवी, संदेश तळेकर आणि कार्लूस या समाज वावुरप्यांक नोटीस जारी करून चौकशे खातीर हजर रावपाक सांगला. मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकाराक तांच्या उपोषणाच्या निमणे दिसा कोणाचेरूच कायदेशीर कारवाय जावची ना म्हूण आश्वासन दिल्लें. तरी आसतना लेगीत हे समन्स जारी केल्यात. गोंयाक दिल्ली सारखे शार करपाची कांयच गरज ना असो संदेश विज्ञान आनी पर्यावरण केंद्राच्यो महासंचालक सुनीता नारायण हिणें दिलो. दिल्ली सारकिल्या शारांत वाडपी हवेचें प्रदूषण, येरादारीची कोयणी, कोयराचें वेवस्थापन, बेकायदेशीर बांदकामां आनी अतिक्रमण ह्यो गंभीर समस्या निर्माण जाल्यात. लिवेबल सिटी ही संकल्पना गोंयच्या संदर्भात येत आसा. पांचवीचार आनी उदका संसाधनाचें संवर्धन, दर्जेदार हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक सुविधा, कार्यश्रम भौशीक येरादारी वेवस्था आनी जमनीच्या वापराचेर खर शिस्त लावपाक जाय हाचेर सरकारान भर दिवचो अशें तिचें म्हणणें. दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात पुलिसांनी जप्त केल्ल्यो दुचाकी स्क्रॅप अवस्थेत पडून आसात. वेगवेगळ्या गुन्यांवांक लागून जप्त केल्ल्यो गाडयो तशाच्या तश्योच पडून आसात. ह्या स्क्रॅप गाडयांचो व्हडलो सांठो वाठारांत अस्वच्छताय निर्माण करता. ताका लागून वाठारांत साथीचीं दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा असो हुस्को मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक जफर बुधानी हांणी उक्तायलो. स्क्रॅप गाडयांचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी तांणी केल्या.
दक्षिण गोंयांत जायत्या वाठारांनी बेवारस गाडयो आसात. ह्यो गाडयो काडटले म्हणून रस्तो सुरक्षा समितीचे बसकेत निर्णय घेतिल्लो. मात अजून मेरेन कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडना. ह्या बेवारस गाडयां खातीर वाठारांत पार्किंगेची समस्या उप्रासता. तशेंच अपघात लेगीत घडपाक शकता. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी गोवा कॅनाची निमंत्रक लॉर्ना फर्नांडीस हिणें केल्या. शिगमो म्हळ्यार रंगाचो उत्सव. गावागावांनी होळी पेटोवन आनी गुलाल फाकीत शिगम्याक सुरवात जाता. दिवचल वाठारांत सध्या शिगम्याक गजगजात होळयेचें वातावरण तयार जावपाक लागला. शिगम्याच्या सामानान बाजारूय फुल्ला जाल्यार होळयेच्या रंगात बाजार रंगपाक लागला. शिगमो आनी होळी म्हळ्यार दोन सणांचो एक मेळ. शिगम्याच्या गजगजात होळयेची तयारी सुरू जाल्या. धुळवडीक लागपी गुलाल, वेगवेगळ्या मॉडेलाची मुखामळां, पिचकाऱ्यो तशेंच नविदाद म्हळ्यार खासा होळये खातीर टी शर्टाय दिवचलच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसा. दिसांदीस घडपी अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचेंच नांव घेना. कर्नाटकच्या रायचूर जिल्ह्यात जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 3 जाणांक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी ट्रकान एका दुचाकीक धपको दिलो. ह्या वेळार 3 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ट्रक चालकान घडणूक थळा वयल्यान फुजो काडल्यो. फुडलो तपास सुरू आसा. ओडिशा पुलिसांनी एका जंगलांतल्यान गांजो आनी हशीश तेल जप्त केल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका जंगलात गांजो तशेंच हे तेलाची विक्री करतात असो पुलिसांक वास लागिल्लो. ड्रोनाचो वापर करून नेमको जागो सोदून काडपाक मजत जाली. खोल उदकांत भितर वच्चे पडिल्ल्यान बोटीचो वापर करचो पडलो. 2 मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सांपडले. वट्ट 200 करोडाचो म्हालय जप्त केल्ल्याचें कळटा. इंदौर मध्य प्रदेशाक जिल्लो प्रशासनान एका मस्जिदीची बाउंड्री वणत मोडून उडोवपाची म्हणून मस्जिदीच्या कमिटीक आदेश दिल्लो. पूण समितीन ते करूंक नाशिल्ल्यान जिल्लो प्रशासनाक न्यायालयांत धांव घेवची पडली. उपरांत न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण शेनवारा जिल्लो प्रशासनान ही कारवाय केली. खरें म्हळ्यार ही एक पोरणी मस्जिद. पूण कांय भाग बेकायदेशीर आशिल्ल्यान जिल्लो प्रशासनाक ही कारवाय करची पडली.
शेनवारा सकाळी दहोड गुजराताक एका धांवत्या गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान कार पुराय लासून गोबर जाली. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना. कारीत त्या वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान आनी वेळार गाडयेंतल्यान भायर सरिल्ल्यान जिवीतहानी मात टळ्ळी. घोळे वखदां विरोधी पंगड, सेंट्रल क्रायम ब्रांच आणि सिटी पुलिसांनी घोळे वखदां तस्करी करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गांजा, MDMA धरून वट्ट 5.24 करोडाची घोळे वखदां जप्त केल्यात. हातूंत दादले धरून बायलांचो लेगीत आस्पाव आसा अशें कळटा. हालींसराक खुबशे जाण घोळे वखदांच्या वेव्हारात घुस्पिल्ले दिसून येता. देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा. शेनवारा सकाळी दिल्लीत व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. हवेचो दर्जोय बरोच चड आशिल्लो. वाडटे हवा प्रदूषणाच्या फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. प्रदूषणाक लागून स्वास घेवपाक त्रास तशेंच फुफ्फुसाचे लेगीत दुयेंस निर्माण जाल्ले आसा. देखून भायर फिरता आसतना थळावे लोक तोंडार मास्क घालून फिरतना दिसून येतात. भारताच्या हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवारा आसाम, केरळ सारकिल्या राज्यांनी वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच जम्मू काश्मीरात बर्फ पडपाची शक्यताय आसा. मार्च मेरेन सुद्धा हो पावस आसपाक शकता. वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो अशें कळटा. मजगतीं सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची. हालींसराक चड करून दादल्यांमदीं ओरोफॅरेंजियल कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्ली दिसून आयल्या. टॉन्सिल कॅन्सर HPV कडेन जोडिल्लो आसता तेन्ना ताका ओरोफॅरेंजियल कॅन्सर अशें म्हणटात. सोरो पियेनाशिल्ल्या आनी सिगार न ओडपी दादल्यांमदीं लेगीत हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. गळो मातसो सुजप, गिळपाक त्रास जावप ह्या कॅन्सराची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाय मदीं दिसत जाल्यार रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रात भेट दिवची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्या.
सेगीत दिसपट्टे भायले खाण खाल्ल्यान तशेंच कांयच हालचाल नासल्यार कमी पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत डायबिटीस जावपाची शक्यताय आसा. चडशीं भुरगीं दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खातात तशेंच सॉफ्ट ड्रिंक पियेतात. तातूंत भरपूर प्रमाणात साखर आशिल्ल्यान भुरगीं जिवान मोठी जातात. तशेंच तेलाच्या खाणाक लागून तांची भलायकी इबाडटा. कांय जाणांक तर इन्सुलिनाचेर निंबून रावचें पडटा. हें सगळें भायले खाणाक लागून नाका आसतना कमी पिरायेचेर वजन अचकीत वाडटा. देखून जाता तितले घरचे पौश्टीक खाण खावचें. हालीसराक बायलां मदीं लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता. अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलां मदीं लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावपाक शकता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चॅकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.